नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारात. 186 पंचायत वेंचणुका खातीर आयिल्ल्या उमेदवारी अर्जांतले 14 भायर पडले. बार्देशांतले सगळ्यांत चड 5 अर्ज भायर, फोंड्यांतले 3 जाल्यार सत्तरींतले 2 अर्ज भायर. पेडणे, दिवचल, तिसवाडींतले दरेकी एक अर्ज अपात्र. 5723 उमेदवाराचे अर्ज वॅलीड थारले. आयज उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस. उपरांत फायनल लिस्ट डिक्लेअर जातलें. 10 ऑगस्टाक मतदान जातलें. 186 पंचायतींनी जे अर्ज येयल्ले पंचायतच्या इलेक्शना खातीर तितूंतले आयज स्क्रुटिनी जाली. गोंयभर सगळे तालुक्यांनी स्क्रुटिनी जाली. तितून 5723 अर्ज वॅलीड धरले आनी 14 अर्ज रिजेक्ट केले आयचे स्क्रुटिनीन. आनी आयचो जर डेटा आमकां मेळ्ळा तो घेतलो जाल्यार 30 जण अनओपोज ह्या इलेक्शनाक जिखले. आमी तालुका वायज गेले जाल्यार सांगे, दारबांदोडा, मार्मुगांव, फोंड्या ह्या 4 तालुक्यांनी अनओपोज कोण ना. सगळे हितून इलेक्शन आसता सगळे वार्डांनी, सगळे पंचायतीच्या. मागीर जर अनओपोज आसा ते पळोवपाक गेले जाल्यार केपें, कावरेपिल्ला पंचायतीन एक अनओपोज, एके वार्डान अनओपोज जिखला. पेडणे 2 अशे, पेडणे तालुक्यांतले 2 पंचायतींनी 2 अशे अनओपोज आहा. तिसवाडी 3 आहा. सत्तरी 6 जाण अनओपोज जिखल्यात. बिचोली तालुक्यांतल्या पंचायतींनी 5 जाण. काणकोणा एके पंचायतींतल्या एके वार्डान अनओपोज जिखला. बार्देजान 3 जाण आनी सालस्टीन 9 जाण. अशे टोटल 30 जाण अनओपोज आतां पर्यंत जिखल्या. आमी एक डेटा दितलो पळयत जाल्यार बार्देजांतली जी नादोरा पंचायत आहा तितूंतले वार्ड 3, 4 आनी 5 त्या फाटोफाट आशिल्ल्या वार्डांनी तिनूय वार्डांनी अनओपोज ते जिखल्या. तशेंच साश्टींतल्या चांदोर, कावोरीम पंचायतींतले वार्ड 4, 5 आनी 6 ह्या फाटोफाट जे वार्ड येता ह्या तिनूय हितूनी अनओपोज तेजे कॅन्डिडेट जिखल्या. आतां फाल्यां तेजे विड्रॉलाचो प्रोसिजर आसतलो. विड्रॉलाचो प्रोसिजरा जाल्या उपरांत आनिकूय अनओपोज जिखपाचें प्रमाण आनीक वाडपाक शकता. खूब कडेन अशें 2 बी आहा ते विड्रॉल जावन एक वेळ ते अनओपोज जिखपाक शकता. ते फाल्यांचो जेन्ना विड्रॉल टायमींग सोंपतलो तेजे उपरांत ते चित्र स्पश्ट जातलें. स्टुडंटा खातीर लौकीक शुल्कात मंकीपॉक्साच्या फाटभुंयेर आरोग्य खात्यान तयारी दवरल्या. जिल्लो आनी उपजिल्लो हॉस्पिटलांनी मंकीपॉक्साच्या दुबावीत केसी खातीर 2 खाटी दवरल्यात म्हणून आरोग्य खात्याच्या IDSP सेलाचो दोतोर प्रशांत सूर्यवंशी सांगता. कोविडा खातीर शिश्टाचार पाळटात तोच पाळपाचो. भारतान मंकीपॉक्साची 4थी केस. केंद्राचो राज्यांक अलर्ट. We are ready, we are geared up to tackle monkeypox in the state of Goa. Any suspect जर कोण आसा, सध्या आम्ही पूर्ण आमच्या सेंटराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. We have already told everyone and that order has already been issued that our both district hospital, our both sub-district hospital, our all the CHCs and sub-district hospital Chikalim आणि PHC कासावली ऑलरेडी तांकां सगळ्यांक आमी 2 बेड आयडेंटिफाय करून दवरपाक सांगला. आमकां जर खंयच्यानी सस्पेक्ट केस मेळ्ळे, इफ इट इज ट्रॅव्हलर फ्रॉम इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर, फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रॅव्हलर, इफ somebody has traveled, somebody just informs that this is a suspect case, that particular patient will be admitted in this particular hospitals as a suspect case. आणि मागीर थंयच्यान आमी तेंचे सॅम्पल धाडटले NIV पुणे खातीर. लोकांच्या खातीर, कम्युनिटी खातीर सांगपा खातीर म्हणल्यार जे आमी कोविडाक लागून करताले, ओके, तो सगळो तुमी लायक हँड वॉशिंग टेक्निक्स हे सगळे करूंकूच जाय युजली. आणि चडांत चड केस जे आसा आतां तेजो ट्रान्समिशन रूट्स जे आसा, ओके, एक म्हणल्यार ते आतां सध्या इन्व्हेस्टिगेशनान आढळून आयला इज अबाउट सेक्शुअल रूट ट्रान्समिशन. सो इट कॅन ट्रान्समिट थ्रू सेक्शुअल रूट. दॅट इज वन थिंग. अ प्रोलॉंग्ड कॉन्टॅक्ट फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट जर आसा, ओके, सपोज आता हेल्थ केअर वर्कराची जर आम्ही घेता, तर इफ हेल्थ केअर इज वेअरिंग अ प्रॉपर PPE, हेल्थ केअर वर्कर एक पेशंट आयलो आणि प्रॉपर PPE घेऊन त्याला जर हँडल करता, देन द चान्सेस आर व्हेरी लेस. इफ अ प्रोलॉंग कॉन्टॅक्ट इज देअर वेअर देर इज नो PPE, then maybe the chances are there of transmitting. Another is like skin to skin. जेना लिजनाचे तेका जर लिजन आसा, तेका रॅश बारीक आसा पॅप्यूल, आणि त्याची जर हे लिजन टू लिजन कॉन्टॅक्ट जर झाले, स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट, then also chances are there. Okay, for the public सांगपाक शकता की सध्या तुम्ही इतलो असो भयाचो काय भिवपाची गरज ना, भयाचो काय प्रश्न ना.
मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलिव्हरी पुस्तकाचेर बीजेपीची देशभर चर्चासत्रां पणजे जाले. नरेंद्र मोदी हांचे गुजरातचे मुखेलमंत्री भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून 8 वर्सांच्या कार्यकाळात गुजराताची जाल्ली उदरगत ते भारताचो संवसारीक पावंड्यार वाडिल्लो मान सन्मान देश प्रथम हे धोरण ते आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसी मेरेन खाशेलपणाचो मानेस्तांनी उल्लेख केलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रधानमंत्री मोदी हांचे अंत्योदय तत्व आणि नवभारत मिशनाचेर उलयलो. आणि ह्या देशाची प्रतिमा म्हणजे विश्वगुरू जावपाच्या दृष्टीन इतकी वर्सां जे म्हणटाले की भारत देश विश्वगुरू जावपाच्या वाटेन फुडें वता. माननीय मोदीजी ती स्टेप गाठपाक सुरवात केल्ली आसा. आज वर्ल्ड लीडर म्हणून माननीय मोदीजी इमर्ज जायत आसा आणि म्हाका दिसता आणि ते जर जातले आसत जाल्यार आमी थोडोसो जो सपोर्ट आमच्या वाटेंतल्यान जो दिवपाक जाय तो दिवपाची गरज आसा. म्हणजे डिफरंट ऑथर्स हेंच्यांनी मोदीचेर बरयले जे अमित शाह अजित डोल सांगलेत पण सद्गुरूंनी बरयल्लो चॅप्टर जो आसा हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. पी.व्ही. सिंधू सारकेल्या युथ पासून सद्गुरू पर्यंत या सगळ्यांनी माननीय मोदीजीचेर वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे एकूय टॉपिक असो उरूंक ना की जेका टच करूंक ना. म्हणजे युथ आयकॉन पासून ते टेक्नॉलॉजी पर्यंत एग्रीकल्चर पासून ती नॅशनल पॉलिसी पर्यंत हे सगळे विषय या बुकांतल्यान कव्हर केल्या. माननीय मोदीजीचे व्हिजन तांच्यांनी लागच्यान पळयले आनी माननीय मोदीजी हाजे विचार कशा पद्दतीन मांडटा हे जेन्ना तांच्यांनी लागच्यान पळयले आणि तांच्यांनी आपल्या हातूंतल्यान ते विषय हे सगळे बरयले. हे इतक्याच खातीर बरयल्या की ह्याच्या बद्दलचो विचार सगळ्यांच्या पर्यंत पावचो म्हणून हो विचार बरयल्ले आसा. म्हणटा की अंत्योदय ह्या विचार तत्वाचेर हे सरकार चलता हो देश चलता. राष्ट्र सर्वोपरी ह्या देशा विचाराचेर हे देश चलता. तीच विचारधारा घेऊन आम्ही सगळेजण त्याच्या कामात थोडोसो हातभार लायतले. आम्ही म्हणटा की तांचो व्हिजन जो आसा विच इज द नवभारत निर्माण हो देश जर नवीन जातलो आसत जाल्यार हांगासर स्किल इंडिया आसतले, क्लीन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले. हे सगळे मिशन मोडान चलपाक जाय जाल्यारूच पॉसिबल आसा. आणि हे काम एकट्या दुसऱ्याचे न्ही. हे काम फक्त माननीय पंतप्रधान असत, खासदार असत, आमदार असत, मुख्यमंत्री असत करू शकतले अशें ना. नवभारत निर्माण करपाचें त्यांचे स्वप्न जर असत जाल्यार ते स्वप्न साकार करतले असत जाल्यार ह्या देशातल्या सगळ्या लोकांनी ताका हातभार लावचो पडटलो. ऑनलायन ट्रेड लायसन्स ऑनलायन बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट सुरू करता म्हणून शार उदरगत मंत्री विश्वजीत सांगता. सर्टिफिकेटीचेर खंय डिजिटल सय आसतली. ताणें खात्याचे सचिव आनी बाकीच्या अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेतली. ट्रेड लायसन घेवंक खंय लोकांचो बरोच वेळ लागतालो. आतां सगळीच प्रक्रिया ऑनलायन जाल्ल्यान खंय कळाव लागचो ना. सगळ्या लोकांक ऍप्लिकेशन दिवन खंय टायम खूब भरपूर टायम लागतलो लोकांक ऍप्लिकेशन घेवपाक. पयले तूं थंय वचून ते डावनलोड करून ते सर्टिफिकेट करून ते सगळे तुमकां दितले. आयज गरज ना. डिजिटल सरकारान डिजिटल हे केल्ले आसा म्हणजे सामान्य जनतेक डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट जायती गोष्टी खातीर तेची गरज पडटा. तुम्ही घरांतल्यानूच ते घेवं शकता. सिमिलरली ट्रेड लायसन्साचे विशय जाय ते डिपार्टमेंटाचे हांगा थंय भोंव सगळीकडे भोंव आनी तेजे नंतर आमी ट्रेड लायसन्स आयज ट्रेड लायसन्साची फॉर्मेलिटी इतली सिम्प्लिफायड केल्ली आसा की ट्रेड लायसन्स आमी जे पास केला आयज तुम्ही ऑनलायन ते ट्रेड लायसन्स तुमकां पयशे भरून ते तुम्ही करू शकता. नगरपालिकांक आता सरकारान दिल्ल्या फंडाचो हिशोब दिवचो पडटलो म्हूण तो उलयला. प्रकल्पांतल्यान थारिल्ल्या प्रमाण येणावळ येता काय ना हाचोय रिपोर्ट तांकां दिवचो पडटलो म्हूण विश्वजितान सांगला. Streamlining of the function of the municipalities, taking into consideration all the rules, regulations and new जे कितें सर्क्युलर येता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कशे पयशे यूज करपाचे, कितें यूज करपाचे, ह्यो सगळ्यो गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. आनी एक मिटींग आमी दवरतले विथ ऑल द चेअरपर्सन. म्हणजे चेअरपर्सनाचे कितें व्यू आहा, तांकां अडचण खंय येता, तांकां खंय आमी मदत करूं शकता. त्याच बरोबर पयशे जे येता ते कित्या खातीर वापरूंक जाय, कशे वापरूंक जाय. प्रोजेक्ट्स थोडे कडेन बांदल्या पण तेजे रेव्हेन्यू जनरेट आतां पर्यंत जावंक ना म्हणून फंड युटिलायझेशन कशें दिवचें ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमी एक फॉर्मॅट करून आमी दर म्हयन्याक आमचे सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट वर्माजी हांव आमचे DMA आमी मिटींग आमी COचे घेतले दर म्हयने रिव्ह्यू घेवपाक. त्याच बरोबर ऑडिटेड बॅलन्स शीट आमी तांकां सांगला बाय नेक्स्ट 30 days दी शूड कंप्लीट. आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की युटिलायझेशन सर्टिफिकेट मेळोंक नाल्यार पयशे आमी फुडलो इन्स्टॉलमेंट दिवपाक मुश्कील जातलें. सगळे म्युनिसिपॅलिटी प्रोजेक्ट दितना आमकां कितले तुमी रेव्हेन्यू जनरेट करूं शकता ह्या प्रोजेक्टांतल्यान ते डिटेल आमकां एटलिस्ट ब्रीफ तेजेर घालून दिवपाची गरज आसा म्हणून सांगलेलें आसा. आनी खुबशे कडेन प्रोजेक्ट तयार जाल्ले आसा पण तेजे कांय ऑप्शनिंगूच जावंक ना. हे सगळे गोष्टीचेर एक ऑडिट घालपाचें आमी ठरयल्लें आसा. म्हणजे ऑडिट म्हणजे बाबा खंय खंयचे म्युनिसिपॅलिटीन आहा ते कितें प्रॉब्लम आहा ह्यो सगळे प्रॉब्लम रिजॉल्व जावंक जाय नाल्यार दॅट वील बिकम अ वायट एलिफंट.
प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. जीएमसीतले परिस्थितीचो नियाळ घेवंक आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन हेल्थ सेक्रेटरीक बरोबर घेवन जीएमसीत सरप्रायज विजीट दिली. हॉस्पिटल फूल, पेशंट स्ट्रेचराचेर, त्या भायर नितळसाणूय ना म्हणून आरोग्य मंत्री पिकार जालो. कांय पेशंटाक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाकूय सुरवात केली. जीएमसीचेर पडपी ताण उणो करपाच्या नदरेन विश्वजिताची एक्शन. सीट ना काय ना ते सगळे सांग न्ही तेका कितें तुमी हें करता रेडी कर रूम आनी दवर. You also look and see not the seats and the seats housekeeping करे आपण सांगता housekeeping ची एजन्सी सारखी करून आमची कितें आत्ताच हाडला आसतलो आजूच डिस्चार्ज केला कितें डॉक्टर म्हाका sister when patient is discharged we have to keep bed ready and another thing here I want the seats and all the housekeeping चे काम नाही तुम्ही आता फॅसिलिटी मॅनेजमेंट चे काम नाही ते कोणाचे काम होते हाऊसकीपिंग आणि ते सगळे सीट में तुमच्या जाय तो लोड गोवा मेडिकल कॉलेजचेर आयिल्लो आसा आनी तो लोड आमी कमी करपाक म्हणून कशें प्रत्येक वॉर्ड इन्स्पेक्ट करून कितें करपाचें आमी हें केल्लें आसा. प्लस डॉक्टरान ऑलरेडी एनालिसीस केल्लें आसा की कितले रेफरल्स हांगा बाकीचे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स नॉर्थ गोवाचे हांगा येता आजिलोच्यान जे येता तेजे आमी रिव्यू घेवन आमी योग्य ते डिसिजन आमी घेतले. त्या हेल्थ ऑफिसर आनी डॉक्टर आनी मेडिकल सुपरिटेंडंटाक आमी सरकाराचे आदेश दितले की पेशंट्स जे ते मॅनेज करूं शकता ते रिफर करपाचे ना गोवा मेडिकल कॉलेजान. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान जे पेशंट जमनीर जे कितें पेशंट्स आमी शिफ्ट करूं शकता ते सगळे पेशंट्स आयजचे आयज 11-12 पर्यंत आमी आयज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान आमी 3 वॉर्ड आमी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनाक आमी अलोकेट केल्ले आसा ते आमी केल्ले आसा. त्याच बरोबर एक वेगळे तरेचो एसओपी आनी प्रोटोकॉल फाल्यां पर्यंत सेक्रेटरी आनी डीन जाग्यार घालतले की कार्डियक पेशंटाक टायम न वेस्ट करता कार्डियक आमचे कार्डियक हे वॉर्डान तेका शिफ्ट करपाक म्हणून हे सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा करपाक म्हणून आयज आमची विजीट आशिल्ली. आमकां सगळ्यांक एकूच जाय की पेशंटाक योग्य ती सेवा गावली जाय. पूण आयज ते हॉस्पिटल आयज सुपर स्पेशालिटी चालू आनी थोडे 3 सुपर स्पेशालिटी चालू जावपाचे पूण तेजे पयलीं आयजची सिच्युएशन कितें आहा तें आमकां सुदरूंक जाय. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. नॅशनल हेराल्डाचे मनी लॉन्ड्रिंग केशीत काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी परत ईडी मुखार. फाटल्या बिरेस्तारा ईडीन तिची 3 वरां चवकशी केल्ली. हे आदी जुनांत तिचो पूत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीची ईडीन 5 दीस आपोवन बसोवन चवकशी केल्या. गांधीची चवकशी करता म्हणून काँग्रेस फाल्यांचो देशभर सत्याग्रह, गोंयांतूय काँग्रेस फाले धरण्यार. गोंयकारांनी जाता तितली सौर उर्जा तयार करपाचेर भर दिवचो, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. पेडण्या उज्वल भारत उज्वल भविष्य वीज महोत्सवाक तो उलयतालो. शेतकारांनी खंय सोलर पंप वापरपाचे 90% सबसिडी मेळटा. पेडण्या मोठे प्रकल्प येतात. पेडणेकारांक लायट कमी पडूंक जायना म्हूण आमदार आल्लेकार उलयलो. जे प्रवीण आल्लेकाराच्या मनात आसा त्यो सगळ्यो गोष्टी पेडणे मतदारसंघात आणि मांद्रे मतदारसंघात नक्कीच जातल्यो ह्या बद्दल तुका आज हे मुखार वता आसतना तुमचे कडेन मागता की सोलर एनर्जी मॅन्युफॅक्चरिंग करपा खातीर मुखार सरा. तातूंत जवळ जवळ 50% पर्यंत सबसिडी आसा. इतले ते एग्रीकल्चरिस्ट आसा तांकां जे आमी पंप दिता ताचेर 90% सबसिडी आसा. आनी म्हाका दिसता हो जो पेडणे वाठार आसा तो मूळ इज एग्रीकल्चरिस्ट. तांचे कडेन मागता की तांणी हेच्या खातीर फुडें सरचे. जवळ जवळ 200 पंप आमकां गोंयांत सँक्शन आसा इमिडिएट ताजो लाभ घेवचो. आनी त्याच प्रमाणे प्रत्येक घरात जाता थंय सोलर पॅनल बसोवन सोलर एनर्जी कशी तयार जावंक शकता. हांवें आतांच म्हटलें की तुमी म्हजो मुलाखत पळयल्या की एक शेड आसा 4000 स्क्वेअर मिटर जाल्यार 4000 स्क्वेअर मिटरान जर वयर कांयच ना जाल्यार तुमी एका कॉर्नराक तुमचो ओन प्रोजेक्ट तयार करूंक शकता. जो सोलर ताजो जो हे मेळटलो परतावो मेळटलो तो तुमकां मेळूंक शकता. तेव्हा तुमी पयशांत घेवन ते बिलिंगांतल्यान मायनस करूंक शकता. पेडण्या सध्या मोपा धरून मोठे प्रकल्प येता. पेडणेकारांक लायट कमी पडपाक जायना म्हूण आमदार आर्लेकराची मागणी. विजन ऑफ 2047 उज्वल भारत
उज्ज्वल भविष्य. आमचं सरकार बीजेपीचं खूप बरें काम करता आणि बीजेपी सरकार बहुत बारीक लोकांचे विचार करता आणि बारीक लोकांक कितें जाय आणि कितें नाका हे आमच्या बीजेपी सरकाराक खूप खबर आसा. तेका लागून आयज आमचो मोदी सरकार बरें काम करता आणि तो बारीक लोकांक पासून आयज ही वीज पावयता. आमच्या पेडण्यारूय खूप प्रकल्प जाता. तेका लागून आमच्या पेडणेकारांचेर लक्ष हाडचें. कित्याक हांगा खबर आहा तुका इतले डेव्हलप जाता जाल्यार आमच्या लोकल लोकांक कांय त्रास जावंक जायना इतलो विचार करचो. कित्याक आमी जाता तितले अंडरग्राउंड केबलिंग कित्याक आतां फुडें न्यू टेक्नॉलॉजी जातले हे आतां कामे आतां फुडें पॉप्युलेशन पेडण्यान वाडटले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. विधानसभेत विरोधक म्हणपा सारको खंय एकलोच विजय. ठाम आनी अभ्यासू पद्दतीन लोकांचे प्रस्न मांडपी फक्त विजय. पक्षाच्या आमदाराक सर्टिफिकेट. स्वताक मोठो पक्ष म्हणपी काँग्रेस शेळयली. गोवा फॉरवर्डाचो काँग्रेसीचेर बाण. गोंयकारांनी गोवा फॉरवर्डाक तेंको दिवन तांक वाडोवची. येत्या वेंचणुकांनी गोवा फॉरवर्ड समविचारी प्रादेशीक पक्षा बरोबर. ज्या पक्षाचेर गोंयच्या जनतेन जबाबदारी दिल्ली की विरोधी पक्षाची भूमिका निभावपाची ते आपल्याच्या सुंदोक आपल्याच्या झगड्यां भितर फक्त कशें खंय वचप आनी कितें सादोवप हातूंकच उरले. विजय सरदेसायान सांगिल्लें की 39 जरी सरकार सत्तेर उरले आमदार उरले तरी एक आपूण एकटोच हें पुरो की जो विधानसभेक विरोधी पक्ष म्हणून हें करतलो म्हणून. आनीक ताणें तें प्रूव करून दाखयलें. इलेक्ट्रिकल पोलाचे स्कॅम, प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्या बाबतीत कितें कितें भानगड जाली ताचे, जुवारीच्या लँडाच्या बाबतीत चालू आहा जे आनी आयडीसीचे स्कॅम अशे अनेक घोटाळे विधानसभेक चव्हाट्यार एकमेव आनी एकमेव आमदारान हाडले जे गोंयाचो इंट्रस्ट पळोवन विजय सरदेसाय. विरोधी पक्षाचो जो मोठो विरोधी पक्ष आहा तो तर न्हिदिल्लो आशिल्लो. ते एकमेकाक मेळनाशिल्ले आनी विधानसभेक तांची सुमार कामगिरी त्या हाजेर गोवा फॉरवर्डाची कामगिरी इतली आशिल्ली म्हण हांव विजय सरदेसायाचे पक्षाच्या वतीन पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या वतीन अभिनंदन करता. तेजे जे फायटिंग स्पिरीट आसा ते खरें म्हणजे युथाक प्रेरणा दिवपा सारकें आसा. अपील करता गोंयच्या सगळ्या तरुण मंडळीक की आज खऱ्या अर्थान गरज आसा की गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉयन जावन हे जे विजय भवन जे गोंयकारांचे सामान्य विशय घेवन जे तडीक लावपाचो जो प्रयत्न केला तेंचे बरोबर वांटेकारी जावन एक रिजनल पार्टी असल्या कारणान आमकां खंयचें जर इलेक्शन असलें जाल्यार आमची एक पार्टी म्हणून एक भूमिका आसता की आमी जे जे उमेदवार जे आमच्या समविचारी आसा जे रिजनल पार्टी जे धरून वयता आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या फाटल्या निवडणुकीक जे जे आमकां कनेक्टेड लोक असले जे आज उमेदवार म्हणून फुडें गेला तांकां आमी अवश्य सपोर्ट करता. केंद्रीय राना मंत्रालयाचो इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो कस्तुरीरंगन अहवाल विज्ञानीक नजरेन सारको ना. सॅटेलायटाचेर केला म्हणून कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमायचे फुडारपणान पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनाले आमदार केंद्रीय राना मंत्री भुपेंदर यादवाक मेळ्ळे. उंचेली समिती नेमून रिपोर्टाचो अभ्यास जातलो. तो रिपोर्ट ये मेरेन वर्स वतले म्हणून यादवान सांगला. अतिशय चांगले लोक पण मुक्तता फार आहे. त्याकरता जे काय आमचे नायक आहेत त्याच्या भागाचे जनतेने हे आपले कर्तव्य समजून संपूर्ण पश्चिम घाटाच्या अभिवृद्धीसाठी सगळ्या 40 तालुक्याच्या अभिवृद्धीसाठी लोकांना कष्ट होऊ नये आणि स्थितीचा विरोध केला. आत्ताच तुमच्या तालुक्यामध्ये रस्ते करायचे ब्रिज करायचे म्हणजे डोळ्यात पाणी पडतो. पुन्हा पंचायतीला रस्ते करता येणार नाही, शेतवे करता येणार नाही, ब्रिज. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयान इको सेन्सिटिव्ह झोनचो जो मसुदो जारी केल्लो आसा तो त्या मसुद्याच्या विरोधात आज काँग्रेसीन जेवडा हांगासर आमदार आर.व्ही. देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनां केली. तशेंच इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान जेवडा तालुक्याक वगळपाची मागणी त्यांनी केल्ली आसा. मुळातच कस्तुरी रंगनचो जो समितीचो जो अहवाल आसा तो अहवाल अवैज्ञानीक आसा. तेका लागून
हो अहवाल केंद्र सरकारान लागू करूं जायना, तेका लागून तेजो परिणाम येसरल्या जी सामाजीक आनी आर्थीक परिस्थितीचेर जातलो, तेका लागून जोडा तालुक्याक इको सेन्सिटिव्ह झोन हाची गरज ना अशें आर.व्ही. देशपांडे यांनी म्हटलां. एथर 450 एक्सजेन 3 लॉन्च जाल्या. परवरी शोरूमात ही ई बायक मेळटा. एका चार्जिंगाचेर 105 किलोमीटर रेंज. स्कूटरीची बॉडी एल्युमिनियमाची. गोयचे रस्ते नजरे मुखार दवरूनच ही स्कूटर तयार केल्या म्हूण एथर परवरीचो करणजीव सिंग विजन सांगता. गोंयभर ह्या स्कूटरी खातीर चार्जिंग स्टेशन्साचो प्लानूय ताणें उलोवन दाखयलो. It does 105 kilometers on a charge, on a single charge. That means you can cover north to south in one ride. But be assured, we have 10 fast chargers from Navalim in the south to Anjuna in the north. So whenever you want to stop and take a break, chai pina hai, we are always there somewhere on the highway for you to charge your vehicle. Also, we will be coming up in Mapsa, Vasco, Varna and also Mandrim. So we will be covering entire Goa, and so you can ride all across in an electric vehicle without any anxiety. The 450X third generation that has been launched is particularly stands out for multiple reasons, because A, it is a thoughtful engineered vehicle with performance safety in mind. You must have heard so many cases etc. Not with Ather. This is the only vehicle which has an aluminium chassis, and this vehicle is built for go and road conditions. Whether it is the slope, आपके पास 2 जन हो स्लोप में या शियोलम के खड्डे हो, ये गाड़ी परफॉर्म्स इन ऑल डायरेक्शंस. समर का हीट हो या मानसून की बारिश हो या दिसंबर का सर्दी हो, ये गाड़ी स्टार्ट स्टॉप जब आप चाहोगे तब होएगी. इट इज़ अ एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस. यू कैन सी ऑन द रोड, वी हैव सोल्ड अ लॉट, एंड यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स जिन्होंने चलाई है व्हाट इज़ देयर टॉक. We have customers who bought 2, 3 and want to buy the 4th new generation also. So all of you all, I want you all to come. First take a test drive, and if you all cannot come, call us. We will give you all a test drive and you will understand the product on your own. If you want to know anything more, please go on atherenergy.com to understand all the details of the product. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.